तेन्ना तियात्रांक सुद्दां लोक जायना तितलो चिक्कार लोक सारको रस्त्याचे देगेर सुद्दां उबो रावन सायडीक लोक असलो आनी लोकांक पळोवन गांवचोय लोक अजाप जालो. आनी ही तांची वागणूक हो तांचो असलें तांचें मन असल्या वावरा सवें हें दाखोवड करता. हो आमचो वावर तांकां एके भाशेन मागणें करूंक आदार दिलो. हो एंटरटेनमेंट न्हू, ते पासत वावरांतल्यान ती मागणें करतात देखून आनी गांवचे तरणाटे उदी करून हो आमचो मुखेल हेतू तरणाट्यांक मागणें करूंक आदार दिवप. आनी जेन्ना तरणाटी असल्या कार्यक्रमाक आसता देखून म्हाका जाल्यार काळजांतान खुशालकाय भोगता आनी असलो वावर फुडें आनीक जायते फावटी करूंक हांव सदांच तयार आसतलो. फादर, तुमी ह्या कार्यावळींतल्यान एक खीण दाखयला की तरणाट्याच्या जिवितांत जें कितें वायट येता आनी जें कितें बरें येता कशें बरें येवंक जाय हें तुमी दाखयलां. तर तरणाटी ही कार्यावळ सोंपल्या उपरांत कोण तरी तुज्या फुड्यान आयल्यान? एक आनी दोन न्हय, सगळ्या गांवांनी थंयसर गेले आमी. थंयसर आमकां तरणाटीच फुडें सरून म्हटलां, फादर सेट मी फ्री ही एक कोरियोग्राफी तुमी दाखयल्यात, तितून आमकां जायतें शिकवण मेवल्या, जायतो देवाचो संदेश मेवला आनी त्याच बरोबर जेजूची पावरूय एका खिणा भितर आमकां दिश्टी पडल्या. जेजू जेन्ना आपलो हात काडटा वयर तेन्ना कितलो पावर आहा ताजेर विस्वास धरल्यार जायतें बरें जावंक शकता हें आमकां एके भाशेन क्लियर जालां. अशें तांच्या थोड्यांनी तरी म्हाका म्हटलेलें आसा. त्या माणका मुख्य कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार जायते वेगवेगळे प्रयोग करपाचे प्रयत्न करतात, जायते वेगवेगळे तुमच्या मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न करतात. ह्या खिणांत ह्या 10 पाद्रीचे प्रतिनिधी कशे म्हजे सामकार फादर बॉलमॅक्स, फादर झेवियर आनी फादर मारियान आसात. ह्या खिणांत तुमच्या लागच्यान थोडी भोव तुमच्या जें तुमी कितें बरयलां ताचे वयर हांव जाणून घेवंक सोदतालो. फादर, तुवें कारण आयज जायते पाद्री तियात्र बरयतात, पालकाचेर हाडटात, अशें तुमी केन्ना तरी वावर केला? सिमनारींत आसतना सावन बरयता, अजून पासून बरयता. आतां सद्याक आमच्या लोटलीच्या तरणाट्यांक घेवन ह्या दिसांनी विसावां जावचे पयलीं आमी एक लिडरशीप हाचेर एक धाकटोसो ऑपेरेटा केल्लो, झाडांची कथा. त्यावन पयलीं सिमनारीन सालिगांव सिमनारींतूय आसलो प्रिफेक्ट कसो, तेन्ना एक धाकटोसो ऑपेरेटा आमी केल्लो थोड्या तिरगोजांनी. असोच बागेवन पावलूच्या जिविताचेर सिमनारींत आसतना आनी सिमनारींतलो भायर सरल्या उपरांतूय असल्यो जायत्यो प्लेस बरयल्यात केल्यात जाता जाय. पूण ताचें डॉक्युमेंटेशन किंवा कितें रिकॉर्ड तुमी दवरल्यात? आसा. सिमनारींत आसतना तावन बरयलां तें सगळें सांबाळून दवरलां. केन्नाय केन्नाय त्यो आदल्यो वस्तू भायर हुस्किता आनी आतां नव्यो वस्तू बरोवपाक प्रयत्न करीत आसा. आयज आमी खेरीतपणी सृश्टी मध्ये वावुरता आसतना सृश्टींत रावन त्या सैमांत रावन आमी कारण कोंबे रडटात आनी वेगवेगळे तरेचे आवाजूय येतात. फादर, तुज्या जिवितांत तुजी जें तुवें जें लिखाण केलां जावं तुवें तुज्यो कथा जावं कितें बरयलां ताची कांय सांगतो ना? म्हाका जबरसो बरोवपाचो गूण ना, पूण म्हाका शेता भाटांचो जायतो मोग. हांव पाद्री जावच्या आदीं हांव 12वी करून भितर सरलो, पूण पाद्री जावच्या आदीं 12वी जायसर शेतान जायतो वावर हांवें केला. जावं शेत नांगरपाचो, शेताचे भाताचो, तरेतरेचो शेताचो वावर म्हाका करपाक जायती उमेद भोगताली. थोड्यांक घोडेक तें मानून घेवपाक आवड जातलें, पूण शेताचो म्हाका जायतो मोग आनी झाडां पाड्यांचो झाडां पेडांचोय म्हाका जायतो मोग. बरोवपाचो गूण तितलो म्हाका वन एक्ट प्ले वा एकांकी नाटकुली तसली म्हाका हो गूण ना. हय, देखूनच म्हाका दिसता म्हज्या तोंडांतल्यान सुरवातेकूच भायर सरला की सृश्टी मध्ये आमी आसात आनी हे सृश्टीचो तुवें तुज्या जिवितांत बरे तरेन उपयोग करून घेतला. आतां नखेत्राचो संपादपी फादर मारियान माजोडेच्या पिरगोजेचें नखेत्र एक मॅसेज हाचेर फादर. हांवें जायते अशे प्रयत्न केल्या, जावं चांद्रा आसतना 1-2 ऑपेरा थंयसर ल्हानशे चड न्हय अर्द्या वराचे, आनी आतांय बीन हांगासर ह्या सृश्टीक घडयल्ल्या वर्सान सृश्टी पडे देवाचो मोग ओळखून घे हाचेरूच बेस करून धाकटो एक अर्द्या वराचो ऑपेरा केलो. आनी अशें तरणाट्या मध्ये रावन केल्यात आनी गरजेक पडटा तेन्ना त्या प्रमाणे हांवें त्या भशेन केला. ल्हान ल्हान प्ले वो कितें ल्हान ल्हान गरज येता त्या प्रमाणे हांवें केलें आनी आसा. तर ह्या मॅगझिनाचेर जे मंथली मॅगझीन जे भायर पडटा नखेत्र हाचेर कांय सांगतो ना? ह्या लोकांचो अनुभव घेवन हांव खरेंचपणी एक क्वेश्चनर करतलो आनी लोकांक कितल्या फायद्याक पडला
आनी लोकांनी ताचे वरवीं कसलो अनुभव घेतला हाचो विचार करून हांव कितें तरी एक पान तरी हांव बरयतलो म्हणून बाकी फादर आनीक एक गजाल हांव तुजे लागच्यान जाणून सोदतालो कारण आमच्या फेरगोजेंत जायतीं तरणाटीं तरीपणी आमच्या मिसाच्या सुमयार तीं गायनां गायतात जावं वाजोंत्रां वाजतात हाचेर तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? आमच्या गांवांत जायतीं तरणाटीं आसात शिकतात जावं वायलन शिकतात वो किबोर्ड वो जायते शिकतात पूण तांकां लागीं हाडटलो कोण ना आनी गेल्ल्या आमच्या नातालां सोमयार वो 9व्या वर्साक हांवें खेरीतपणी जायत्या अरावंड 10-12 जाणां सुद्दां वायलन लागली तांकां सगळ्यांक एकठांय केलें आनी बरो तयार केलो लोकांनी येवन म्हणलें फादर आमच्या गांवांत कितलो टॅलंट आसा कोणान तांकां ह्या लागीं हाडूंक नासलें आतां म्हाकाय उर्बा आयल्या ह्या सगळ्या संगीतकारांक लागीं हाडून एक बरोसो तयार करून आनी संगिता वरवीं हे आमचे मागणें वदीक वाडोवन हो म्हजो आवी ह्या खिणांत आमी लोकां मुखार आसात आनीक लोकांक जो आमच्या पाद्री भावांचो वावर म्हणूं येता हांवें आदींच फुडें म्हटलां की माणका मोतया कार्यावळींतल्यान स्टेजीर वावुरतले आनी स्टेजी फाटल्यान वावुरतल्या हे सगळ्या कलाकारांक आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात जावं तो सेट डिजायनर मेकअप मॅन म्युजिशियन कांतारां म्हणपी जावं पार्ट करपी सगळे डायरेक्टर प्रोड्युसर सगळे तर फादर तुज्या जिवितांत म्युजिका वयर कांय सांगचो न्हू? म्युजीक म्हजें पॅशन हांव डिग्री म्युजिकान घेवंक ना पूण सिमनारीत आसतना तावन भुरगेपणांत तावन जें वाजयताले शिकताले सगळे भाशेचे इन्स्ट्रुमेंट्स प्रॅक्टिकली वाजयता पण तितून खंयच्याच हितून मास्टरी अजून करूंक ना पण सगळे भाशेचे इन्स्ट्रुमेंट वाजयता हाचे जे तरणाटे आसात जावं तरणाटी आसात तांकां फायदो जाता? जायतो फायदो जाता कित्याक जायते जाण आतां आमी म्हणटात तांकां बर्डिंग आर्टिस्ट ते आतांच शिकतात कितें वाजोवपाक सोदतात येतात विचारपाक कितें सांगतात तें आपल्या जिवितांत घालतात थोड्योश्यो ट्रिक्स ज्यो हांव शिकलोलो म्हज्या जिवितांत त्यो हांव तांकां शिकयता सो त्यो ट्रिक्स ती आपणाच्याय जिवितांत घालतात आनी तेंच्याय जिवितांत ते मुजग मुखार व्हरपाक तांकां आदार जाता असो दिसता म्हाका. ह्या खिणांत आमच्या मुखार जे ऑडियन्स आसात तांकां म्हजी ईमेल आय डी जावन आसा teotonio@prudentmedia.in. तुमचे विचार तुमकां कितें बरें वायट दिसलां ते ह्या इमेली उद्देशी म्हजे सगळे पावयात. आतां आमी एक धाकटोसो खीण पळोवया हे सांस्कृतीक कार्यावळींतलो जी इवनिंग विथ जिजस सांगतलो आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरुया. दिनवासीत आमी आयल्या आमच्या तरणाट्यांक खरीच आशिर्वाद मेवला तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक आनी जोक म्हणटलो let the God of my ancestors be exalted. आमी देवाची वाखाणणी करता तेन्ना देव आनीक व्हडलो जायना फुडें आमकां देवाचेच देणे सगळी देवाची कर्तृत्वां नियाळून देवाचे दिनवास गावुया देवाचें नांव उंच काडुया आनी ही इज एक्झॉल्टेड हें गायन आमचें करुया. फादर बरे रीत देखीची एक माणसुबेची कार्यावळ इवनिंग विथ जिजस ही तुमी घडोवन हाडल्या तर ह्या फुडली येवजण तुमची कशी कितें आसा? जेन्ना 10 जाण बरोबर वावर करतात आमी 10 जाणांच्यो तकल्यो नव्यो नव्यो वस्तू मुखार दवरतात आनी हे मनान धरून आमी फुडल्या वर्सा हाचेरूच उदीक सुदारप करूं आनी उदीक देवाच्या उतराचेर देखावे हाडूं आनी आमचे पोरजेक उदीक फायद्याचें वाटतलें उत्मीक वाटेन उदीक फायद्याचें जातलें तसलें आमी करपाची आमची मांडणी आसा. इवनिंग विथ जिजस ह्या कार्यावळींतले कांय खीण पळयल्यात ह्या कार्यावळींतल्यान थोडे अनुभव घेतल्यात आनी ह्या खिणांत आमचे पाद्री भाव म्हज्या सांगाताक आसात तांच्या लागच्यान तुमकां ते कितें सांगूंक सोदतात तें आमी आयकून घेवया. देवतान पयले सुवातेर हांव म्हणपाक सोदतलो आयज पळयतले जाल्यार जायते मिडिया बॉम्बार्ड्स वीथ एवरीथींग चॅनल्स कितले आहा वेगवेगळे तरेचे आहा सगळे पळोवपाक मेळटा. क्रिस्ती तत्वां तरीच भाशेन आमकां उलो मारतात ही संपर्क साधनां जी आहा ती आमी बरे भाशेन विचार करया आमच्या जिविताची एके भाशेन वाड करपाक क्रिस्ता सगळें आनी हें करपाकूय बीन सोयेग आसात. जायते देखावे जातात जायते तियात्र जातात आमचे गोंयांत आमचे तियात्रिस्ट आसात ते काय बरे क्रिस्ती शिकवण्यो घेवन आपले तियात्र मुखार दवरतात. लोक येता जायतो तियात्राक पळोवपाक पूण फकत थोडेशे मातशे ऑफ कलर जोक्स बीन जातात तांकांच ते आहात जाल्यार तियात्र हीट म्हूण समजता लोक ते भाशेन समजोंक जायना आनी फावना.
पूण खेरीत भाशेन ही शिकवण जी तियात्रांनी आनी असल्या धर्मीक कार्यावळींनी आनी संस्कृतीक कार्यावळींनी जे वॅल्यूज मेळटा ते लोकांक घेवचे हें हांव म्हणटलो. सगलो लोक जेन्ना पळयता त्या पासत आमी म्हणटा आज इज नॉट अ शो, नॉट अ एंटरटेनमेंट शो, इट इज अ एडवेंचर. तो एडवेंचर करता आसतना लोकांक ह्या एडवेंचरान जे कितें बरे गूण आसात ते आपल्या जिवितान घेवचे आनी आपल्या जिवितान मुखार पावलां मारची. फादर, हांव तुका देव बरें करूं म्हणच्या आदींच ज्या लुगाराचेर आयज आमी तुज्या पॅरिसींत आसात आनी ह्या लुगाराचेर तुवें हाडल्यात, ह्या लुगाराची आमकां थोडी भोव वळख करून दिवचो ना? हो लुगार खरें म्हणल्यार आतां गेल्ल्या वर्साकूच ताचें उद्घाटन जालां. गार्सा ब्रांका अशें ताका म्हणटा, बॉटनिकल गार्डन. आमी पयलां आतां भोंवता आसतना सगल्या झाडांची नांवां तुका मेळटलीं, बरे भाशेन घातलां. आनी कालूस मास्करनस हो ह्या जाग्याचो ओनर, प्रोप्रायटर, हो सगलो कॉन्सेप्ट ताचो बरे भाशेन केला. सदांच उक्त्या मनाचो, भोव करून इगर्जे वाटेन, धर्मा वाटेन. आयज आयतार ह्या पासत ट्युरिस्ट ना, संडे तो हॉलिडे घेता, ट्युरिस्टांकूय हॉलिडे, आपणाकूय हॉलिडे, रेस्ट घेता. म्हणटच हें बरे भाशेन ताणें केलां आनी ताणें आमकां हांगासर येवपाक आनी हे आमचे बँड ऑफ प्रीस्ट इवनिंग विथ जिजस हो कार्यक्रम करपाक हो लुगार दिलो देखून ताचे आमी आभार मानता. खरेंच फादर, ही आमची कार्यावळ पळयतात तांकां तुजे विचार तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव एकूच सांगूंक सोदतां आनी तें म्हळ्यार म्हजें एडवायस तरणाट्यांक हो प्रोग्राम आमी केलाय जाल्यार आमचो मेन टार्गेट म्हळ्यार तरणाटी आनी तरणाट्यांक मागणें करूं म्हजें हांव तांकां उलो मारतां. कित्याक मागणें ना जाल्यार सगळें पाड पडटा. ते मागीर आमच्या जिवितान सुद्दां जावं पाद्रीच्या जिवितान सुद्दां मागणें ना सगळें निर्फळ जाता सगळो वाव. पूण मागणें आहा जाल्यार तें आमचें सगळें बरें वता. कित्याक जेजूनय पेद्रूक म्हटलेलें आहा जस्सिमानी म्हळ्यार, पेद्रू मागणें कर नाजाल्यार ताळणीन पडटले. आनी ताळणीन पडल्या उपरांत जालें सगळें मेस, सगळें पिड्ड्यार. त्या पासत म्हजी एडवायस तरणाट्यांक, तुज्या जिवितांत मागण्यांक पयलो जागो दी. दुसऱ्यो वस्तू गरजेच्यो पूण मागणें उत्तम गरजेचें. त्या पासत तुजें मागणें जावं मिसाची भेट, पेर्साचें मागणें, न्हिदोंक वेताना मागणें वो खासगी मागणें, तेका सदां विस्वाशी राव आनी तुजे कडेन जाता ते भाशेन पूण काळजान थावन तुजें मागणें जावं दी. उतरांचो बोड न्हय, लांब मागणें करची गरज ना, पूण थोडोसो वेळ मागणें कर पूण तें काळजाचें मागणें जावं दी. फादर मरेन, तुजे विचार तूं कितें सांगूंक सोदता ही कार्यावळ पळयनार? एन इवनिंग विथ जिजस ह्या आमी संगितांतल्यान देवाचें उतर परगटूंक, देवाची वळख दिवंक आनी देवाक वाखाणूंक आमी प्रयत्न केला. लायफ इज अ सॉंग, सिंग इट. आनी म्हाका दिसता हांवें भाग्योन पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन म्हणटा, मनीस देवाचो मोगाचो रूपकार. आनी म्हाका दिसता सगळ्या मनशांनी आपल्या जिवितांतल्यान मोगा वरवीं ज्यो कोरण्यो करतात तातूंतल्यान आमच्या जिविताचें गीत आमी देवाक वाखाणणेचें करूं येता. तर म्हजें न्हयच फकत सगळ्यांक पूण अदीक करून क्रिस्तांवांक हांव म्हणटलो आसलो, आमच्या बऱ्या तत्वां वरवीं, बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी एक जिविताचें, आमी एक बरें संगीत कशें देवाक भेटूंक सगळ्यांनी आमी प्रयत्न करचो, होच म्हजो संदेश. फादर, वेळांत वेळ काडून तुवें आयज ही कार्यावळ फुडें व्हरप म्हाका सांगत केलो, त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी फादर झेवियर तुकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचें बाग आनी तेच परी फादर बॉलमॅक्स, तुवें जायतो फोकस घेतलो ही कार्यावळ बरे भाशेन करूंक, त्या पासत तुकाय हांव काळजांतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच जे भाशेन आयज ह्या कार्यावळींतल्यान एकूच आवाज भायर सरला, तरणाट्या मागण्याचें हत्यार घे आनी फुडें वच. इतल्यानूच आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. आदिवास.